मोगाक इश्टानो तुमकां सोमेस्तान माय मोगाचो येवकार हो व्हिडिओ सुरू करच्या आदी तुमकां दिनवासनेची दोन उतरां म्हणूंक सोदता। म्हजे आदले व्हिडिओ सगळे पळोवन तुमी खुशाल जाली आनी ह्या खुशालकायेन तुमी म्हाका शाबासकी दिली, जावं फेसबुकार जावं युट्यूबार जावं बो करून व्हॉट्सएपार जायत्या जाणांनी म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन ऑल द बेस्ट म्हणून मेसेजी धाडल्यो। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा। तर आयज हो तिसरो व्हिडिओ आंकवार मारयेच्या वयर। पयले दोन व्हिडिओ पळोवन जायत्या लोकांनी म्हाका प्रश्न धाडले आंकवार मारये विशीं। आंकवार मारये आमकां कित्याक गरज, आमी मागणी कित्याक करूंक जाय, थेस कित्याक करूंक जाय, ताच्या आंकवारपणा वयर एसम्पशन, फीस्ट ऑफ एसम्पशन, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन जायते विशय घेवन म्हाका क्वेश्चन धाडले आनी एक रिक्वेस्ट केलो आनी फुडें वचले व्हिडिओ करूंक। म्हणटच तुम्ही म्हजे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, कित्याक तुमकां ऑटोमॅटिक नोटिफिकेशन मेळटले फुडले न्यू व्हिडिओज भायर सरता पळय तेन्ना। तर आयज आमी पळोवया द प्रेयर ऑफ रोजरी। हे तेर्साचे मागणे केन्ना सुरू जाले आनी कित्याक सुरू जाले। हे तेर्साचे मागणे मनशान घडोवन हाडला हो देवान आमकां दिला, हाच्या वयर आयज आमी भासाभास करूया। इश्टानो, हे तेर्साचे कोंत जावं आमच्या कातोलीक पवित्र सभेक जावं कातोलीक पवित्र सभेक भायर जायतो लोक अटॅक करता, आड उलयता, वायट उलयता आनी एके भाशेन ह्या तेर्साच्या कोंताक रेस्पेक्ट दिना। म्हणून हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता हे तेर्साचे कोंत कशे भाशेन आमच्या पवित्र सभेन आयले पळय ते। म्हणून एक ल्हानशी हिस्ट्री क्लास तुमकां दिता। हांव जाणा जायते जाणांक हिस्ट्री लायक जायना, पूण आमचो इतिहास गरजेचो। हे देवा सावन कशें आयले ते समजून घेवंक इतिहास गरजेचो। आतां पळयात, जरी तर आमी नंबर मेजता जाल्यार आमी आमची बोटां वापरता 1 2 3 4 5 म्हणून, आनी चड नंबर जाय जाल्यार बोटांचेर पळय लायनी आसा त्यो आमी वापरता, वयर ना। म्हणटच कितें मेजतलो जाल्यार आमकां कितें तरी जाय हातीन मेजूंक, पण अशेंच कितें घडटा तेर्साच्या कोंताक। म्हणटच इश्टानो, चवथ्या शेंकड्यान 4th सेंचुरी पॉल द हर्मिट म्हणटालो तो पळय दिसाक 300 मागणी करतालो आनी ती मागणी मेजूंक जाय म्हणून जमणी वयले फातर काडून तो शेवटितालो 1 2 3 4 करून मागण्याचो उगडास धरून। आनी 6व्या शेंकड्यान पळयत जाल्यार द सेल्टिक मंक्स म्हणजे हे आयरिश मोटवाशी पाद्री आनी भाव ते मागणी करताले आनी मागण्याचो उगडास धरून ते कोड दाव वापरताले आनी कोड दाव गांठी घालून ते मेजताले तांची मागणी। म्हणून अशें डेव्हलपमेंट जाता। म्हणून त्या टायमार 6व्या 7व्या 8व्या 9व्या 10व्या ही 400 वर्सां कॉपेलान पाद्री दाविदाची 150 स्तोत्रां वाचताले, मागणी करताले। पूण त्या टायमार लातीन आनी लॅटीन सगळ्यांक ससमना म्हणटच जायतो लोक म्हणटालो आमी कितें करून मागणी करूंक जाय। म्हणून आयडिया आयली ही 150 स्तोत्रां पळय म्हणटा त्या जाग्यार 150 आमच्या बापा म्हणून लॅटीन भाशेन ताका पातेर नोस्तेर म्हणटात। म्हणून खंय शेतान काम करता आसतना, जार्दिनान काम करता आसतना हो लोक आनी हे जे भाव मोटवाशी भाव जे लॅटीन लँग्वेज तांकां समजनासली ते 150 पावटी आमच्या बापा म्हणटाले। म्हणून इतली वर्सां ते 150 आमच्या बापा पातेर नोस्तेर म्हणटाले जाल्यार नोमान मोरे भाग्यवंत मोरे कशें भितर सरले। हे जालें 10व्या आनी 11व्या शेंकड्यान। सिस्टर्शन्स मंक्स म्हणजे बेनेडिक्टाइन सोसायटीचो आनी एक ब्रांच ताणी कॉमेस केले 15 मारियेच्या जिविता वयर कुशालकाय 15 मेरियन जॉयज
आणि ताणें चिंतलें जरी तर आमच्यान 150 आमच्या बाबा म्हणून येता आमच्यान आंकवार मरे नोमान मरे मेरियन सॅल्युटेशन म्हणून मागणी करूं येता. सो दे सबस्टिट्यूटेड or rather added 150 our fathers and 150 Hail Marys. म्हणटच पात्यार नॉस्तर एक सॉल्टर जालो. सॉल्टर म्हणजे कंप्लीट 150 मागणी आणि 150 नोमान मरे बागेवंत मरे सुरू जाली. आता तेर्सा वयर चिंतल्यार जायती जाणां म्हणटात हे तेर्साचे कोण तेर्साचे मागणे बागेवंत डॉमिनिकान सेंट डॉमिनिकान पोवीक सोबेक दिला. हातून एक्चुअली सोत ना. हे मागणे तेर्साचे मागणे 4व्या-5व्या शेकड्यान सुरू जाल्ले. ते स्लोली डेव्हलप जाता आणि मागीर बागेवंत डॉमिनिक फेमस करता. बागेवंत डॉमिनिक 13व्या शेकड्यान 13th सेंचुरीन जाल्लो आणि 13व्या शेकड्यान पयल्याच फावट या तेर्साच्या कोंताक रोजरी म्हणून टायटल मेवता नाव मेवता. रोजरी म्हणजे कितें रोजरी उतर लातीन भाशेन रोजारियो म्हणजे गार्डन ऑफ रोजेस म्हणजे दोन एक नोमान मरे आमी म्हणटा आसतना एक गुलाब कसो आणि 150 नोमान मरे म्हणले म्हणटोच 150 गुलाब घेवन एक गार्लंड कसो एक आर कसो आमी आंकवार मरे घालता. इश्टानो हे बागेवंत डॉमिनिकान हे तेर्साचे कोंत कित्याक फामाद केले. Why did he make the rosary famous? ताका बॅकग्राउंड आसा हिस्ट्री आसा. तो 13व्या शेकड्यान जल्मलो आणि 13व्या शेकड्यान जायतो लोक इगोर्जे आड उलयतालो बायबल आड उलयतालो जेजूचेर पासून आड उलयतालो. हे अशें आड उलयले म्हणटच आमी ताका म्हणटा हेरेसी. म्हणून बागेवंत डॉमिनिकाच्या टायमार एक हेरेसी आसली. इट वॉज कॉल्ड अल्बिजेन्सियन हेरेसी. म्हणजे या ग्रुपा या वांगड्यांतलो लोक चिंताले की जेजू सारको मनीस नासलो. ही वॉज ओनली स्पिरिट नॉट ह्युमन. म्हणटच जे स्वर्गार पळय आसा ते सारखे आसा जे संवसारांत पळय आसा ते सारखे ना ते वायट ते सगळे पातो. सो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द ह्युमॅनिटी ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे क्रिसमस इन्कार्नेशन हे सगळे ते मानी नासले आणि हे सगळे मानिना देखून ते आंकवार मारेक रेस्पेद आणि मान दिनासले आणि आंकवार मरिया जेजूची आवय म्हणून मानून घेनासले. सो ही वॉज फायटिंग दिस हेरेसी. एक दीस ताका साउथ ऑफ फ्रांस थंयसर शर्मा करून प्रिचिंगाक धाडटा आणि थंयसर हे सगळे अल्बिजेन्सियन हेरेसी पळय मानून घेताले ते ताका अटॅक करता आणि हो बरो शर्मा सांगता तांच्या सांगता डिबेट करता आनी जिखता. पूण थोडी घरा येता आसतना तो डिस्टर्ब जालो आनी तो मागण्यान आंकवार मारी लागीं मागता माय म्हाका आदार कर. ह्या लोकांक तांच्या गिन्यान उजवाड हाडून म्हाका कितें तरी शिकय. आणि आंकवार मारिया ताका दिश्टी पडटा इन अ विजन आणि आंकवार मारिया म्हणटा प्रे द मेरियन सॉल्टर म्हणजे 150 पावटी नोमान मरे म्हूण. म्हणटोच आंकवार मारिया ताका दिश्टी पडले उपरांत हे तेर्साचे कोण जाता एव्हेंजलायझेशन टूल म्हणजे एके भाशेन एक सोड एक तलवार या संवसारांत सैताना विरुद्ध झूज करून. सो ही युजीस द रोजरी इन हिज पास्टरल मिनिस्ट्री. वेता थंयसर लोकांक तो सांगता तेच करूंक मागणे करूंक. कित्याक ह्या तेर्साच्या कोंतान पावर आसा. We will speak in the next video about the power of the rosary. पण आता फकत ओरिजिन आणि हिस्ट्री या तेर्साच्या कोंताची तुमकां सांगता. म्हणटच डॉमिनिक सगळ्याक गेलो तेर्साचे कोंत घेवन आणि तेर्साचे कोंत घेवन मागणे केले शर्माव केलो. तितले पावटी तो जैतिवंत जालो. मोगा दिसतालो आतांच न्हय पयल्या शेकड्यान तावन फ्रॉम ओरंबाक तावन फ्रॉम द बिगिनिंग थोडो लोक पवित्र सभेच्या आड उलयतालो जेजूचेर पासून आड उलयतालो समुदायाचेर आड उलयतालो. वी ऑलवेज हॅड पीपल स्पीकिंग अगेन्स्ट द चर्च. इन फॅक्ट सिप्रियान ऑफ कार्तेज 3ऱ्या शेकड्यान म्हणटा हे आमच्या बाबा मागणे सगळ्यांनी शिकोवंक जाय आणि मागणे करूंक जाय जावं खासगी मागण्यान जावं समुदायाच्या मागण्यान. म्हणून मागणे कशें करचे त्या टायमार बुक्स ना त्या टायमार दोतोर ना
you remember, the church was under persecution, church was underground, beyond kottali. So आता भाषेन आमचे organized religion पय आसा ते भाषेन त्या टाइमार नासले. So anybody was free to interpret the Bible and church as they wanted. पण असलो फ्रीडम दिल्यार कोणूय आपल्याक जाय ते भाषेन इंटरप्रेट करता आणि मागीर थंयसर प्रॉब्लेम जाता, थंयसर मागीर हेरेसी येता. आणि हे भाषेन पवित्र सभेन जायत्यो हेरेसी येयल्यो. देयर आर सो मेनी हेरेसीज, डिफरंट टाइप्स ऑफ हेरेसीज. म्हणजे पवित्र सभेच्या शिंकोण्या वयर आड वचप. अशेंच कितें घडटा सेंट डॉमिनिकाच्या टायमार. आता भाग्योन डॉमिनिकाची खबर करता म्हणटोच एक खाणी घडये तुम्ही आयकोंक ना ती तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदता. ही खाणी जावन आसा डॉमिनिकाच्या आवयची. जेन्ना ताची आवय जुआना दी आजा गोरबे सासली, वो भाग्योन डॉमिनिक तिच्या कुसव्यान आसलो, तेन्ना तिका एक दर्शन दिश्टी पडटा. आणि त्या दर्शनान ती एका सुण्यांक प्रसूत करता. शी गिव्स बर्थ टू अ डॉग. आणि हे सुण्याकूय आपल्या तोंडात एक टॉर्च धरून सगळ्या संवसारात भोंवता आणि उजवाड दिता. And later on we interpreted her son Dominic. आणि ही टॉर्च जावन आसा ताचे रुजाराचे कोंत. आणि हे रुजाराचे कोंत घेवन तो सगळ्या संवसारात वता, ह्या संवसारात उजवाड हाडूंक. आणि अशी पळोवंक गेल्यार डॉमिनिकन्स लातीन म्हणजे डॉमिनिकानीस, कानीस लातीन भाषेन सुणे डॉग. सो डॉमिनिकन्स वर कॉल्ड द डॉग्स ऑफ गॉड, बार्किंग अगेन्स्ट द सेटन, अगेन्स्ट सॅटॅनिक अटॅक्स. हे सगळे हेरेसी पे आसा, जेजूचेर, स्वताचेर, पवित्र सभेचेर आड उलयता. दे ऑल हेरेसीज. आणि हे सैतानाचे काम. आणि जो मनीस रुजायचे कोंत हातांत घेता ताणें एके भाशेन सुण्या भाशेन बोकूंक सत कितें पळय तें सांगूंक जाय. देवा खातीर वी आर कॉल्ड टू बी डॉग्स ऑफ गॉड, बार्किंग अगेन्स्ट द सॅटॅनिक अटॅक्स. तर इश्टानो, हे तेरसाचे मागणे आता सुरू जावंक ना, वो गेल्ल्या शेकड्यान सुरू जावंक ना. हे तेरसाचे मागणे 6व्या शेकड्यान सुरू जाल्ले इन द 6th century. म्हणटच या तेरसाच्या मागण्यान 1400 वर्सां इतिहास आसा. हे जावन आसा लोकांचे मागणे, पीपल्स प्रेयर. आणि सांत डॉमिनिकान 13व्या शेकड्यान हे तेरसाचे मागणे सगळ्या संवसाराक फामाद केले. सुमार 15व्या शेकड्यान हो डॉमिनिकाचो फॉलोवर एलन द रोचा व एलन द रुपे आणि पहिल्याच फावटी बरोयणार म्हणतात हे जेजूचे मिस्तेर एड केले. संतोषाचे मिस्तेर, दुखीचे मिस्तेर, वरकुटाचे मिस्तेर हे एड करून 50-50 डिवाइड केली. पुढे 150 फावटी नोमान बरे म्हणटाले, आमचे बाबा म्हणटाले ते 50-50 3 मिस्तेर करून डिवाइड केले आणि पवित्र सभेक दिले. आणि ताच्या उपरांत सेंट बर्नार्डिन ऑफ सिएना 1470 आणि ताच्या उपरांत पाप साहेब पायस द फिफ्थ या दोगाय जणांनी या तेरसाचे मागणे फामाद केले. आपल्या डॉक्युमेंटांनी बरोवन, आपल्या भाषणांनी, शर्मावांनी लोकांक सांगले मागणे करून. तर हे आमचे पुर्वजांचे मागणे आम्ही केन्ना सोडचे न्हय. 1571 वर्सा लेपांतो या घेरान पाप साहेबान पायस द फिफ्थान लोकांक सांगले मागणे करूंक. आणि या हातियाराक लागून आमच्या पवित्र सभेक जोयत मेळ्ळी. The power of the rosary was seen in the battle of Lepanto. And ताकाच लागून पवित्र सभेन Our Lady of Rosary हो टायटल दिलो. हो पावर आम्ही दुसऱ्या व्हिडिओत पळोवया. तर आता इतलोच उपरास दोतसो. हे मागणे जावन आसा लोकांचे, हे मागणे जावन आसा आमच्या पुर्वजांचे, आम्ही ते सोडून केन्नाच दिवचे ना. तर इश्टानो, सुरवातेक आम्ही प्रश्न विचारलो, हे मागणे, हे तेरसाचे कोंत मनशान घडून हाडला व देवान आमकां दिला? मागणे करपाचे, काउंट करपाचे हे मुडणे जाय घडये मनशान आमकां दिले. पण तेरसाचे मागणे आमकां सायबीण मायन दिला. सांत डॉमिनिकाक आपले हाजीरपण दाखोवन, आपले दिसणे दिवन सांत डॉमिनिकाक सांगला मागणे कोर. मेरियन सॉल्टर, प्रे द मेरियन सॉल्टर 150 फावटी नोमान बरे मूड हे मागणे आंकवार मारेनून सांत डॉमिनिकाक दिले. आणि हेच मागणे आंकवार मारेन जावं लुड्स जावं फातिमा
भुरग्यांक सांगलेले तेच करू. So the prayer of rosary is divine, but the method of praying is human. देव बरें करूं.